देवा निवळलो भितर सरता यात्रिकांचो नोमा 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 देव मोन्याऱ्या मोयमा 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 वोडत्या देवा नोमा 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 देव मोन्याऱ्या मोयमा 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 वोडत्या देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. प्रितीच्या भयणी बाबानो, एक याज्ञीक जावन आसा देवाचो म्हणयारी आनी देवा आनी मनशा मदें मध्यस्थी. तो देवाच्या उतरां आनी कृपे वरवीं पवित्र सभेक पोसता. पवित्र मिसाची भेट भेटोवन आनी संस्कार समारंभून तो जेजूक आमचे मदें आजीर करता. पाद्रीपणाक आपोवणें जावन आसा एक देवाचें देणें. हेंच आपोवणें स्विकारून 33 वर्सां आदीं ऑर्लान मार्किसान आयच्या दिसा यादीकपणाची मागणी घेतली आनी जेजूच्या दाका मोड्यांत वावरूंक फुडें सरलो. 5 वर्सां जालीं तो आमचे फिगोचेचो गवंडी कसो आमची सेवा करता आनी आत्मीक निगा घेता. ताच्या ह्या वर्त्या देण्या पासत देवाक दिनवासुया आनी जेजूच्या मोड्यान वावर करूंक ताका बरी भलायकी, गोठाय, उर्बा आनी सगळ्यांचो आदार सहकार मेळूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी आमची पेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातके सौर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांगपाक मुरे सगळ्या जगतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. चोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सौम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सौम्या काकूट कर. प्रार्थुया. बरी भलायकी मागून आयज मीस भेटलेले आसा कांतिदा फोस तिचे खातीर मागुया. वो काकूट सारा देवा, पाचकांचो गोड समोरमून आमकां मेळना तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडूंक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां थीर करून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवोड चलयताय सासणाच्या सासना.
दोरदूताच्या इतिहासावेले वाचप. त्रोआसा थावन तारवार बसून आमी न्हीद सामोथ्रासियेक गेल्या आनी दुसऱ्या दिसा न्यायपोलीक आनी हांगा थावन आमी फिलिपीक पावल्या. हे मासोदियाना प्रांताचे मुखेल शार आनी रोमकाराचो एक जोमो थंय रावतालो. ह्या शारान थोडे दीस रावल्या उपरांत सोणवारा दिसा आमी त्या शारा भायर नोदीशी गेल्या, कित्याक ती मागणे करची सुवात म्हूण आमी आयकल्लें. आमी थंय बसल्या आनी जमातीक आयिल्ल्या बायलां कडेन उलोवंक लागल्या. आमकां आयकतल्या मदें तियातिरा नगरांतली लिदिया नांवाची एक बायल आसली. ती देवाची खरी भोगतीन, जांबड्या रंगाचो लुगटाचो ती धंदो करी. पावलू सांगतालो तें आयकून सोम्यान तिचें काळीज उगडलें. तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें, हांव खरेपणी सोम्याचेर विस्वास ठेवता म्हूण तुमी मानून घेतला जाल्यार आमगेर रावोंक येयात. आनी आमी येवंकूच जाय म्हूण तिणें नेट केलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. सगळीं म्हणुया, आपले पोरचेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेत गणगणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रोचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पुतो धुवो आनंदान उलासू. जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. नाच खेळ करून तांच्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारा वाजोवन ताचे मुखार वाजोव, कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. दुबल्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. आपणाक मेळ्ळोल्या जोयतान भोग संतोषभरीत जावं आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सरपटून ताची स्तुती करूं. तांच्या ओठांचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातूंत ताचे भक्तांक मेळटा संतोष आनी व्हडवीक. जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. उद्गार. तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे साक्षी जातल्या. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy Sorvespora. Soy Sorvespora. Soy Sorvespora. Sorvespor तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुआमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जाका हांव बापा कडसून तुमचे सरी पाठयतलो तो शारोती
मुणगे बापासून निपसता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी सुरवेकतान तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी साक्षी जातल्यात. तुमचो बाबाड थालो ना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. ते तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतले खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावत आयलो की जो कोण तुमकां जिवेशी मारता तो आपूण देवाची भोक्ती करता म्हूण सजमवतलो आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय वळखूंक ना देखून ते अशें करतले. ताचो वेळ पावतोच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलोल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावं. हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाखाणली तुका क्रिस्ता. प्रिदीच्या बाबा म्हणिनो आयच्या वाचपाक आमी जबाब दिला. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सर्वेस्पर सदांच आपले पोरजेचो मोग करता आनी आपले पोरजे खातीर आमकां बरें गवंडी दिता. जशें आमी म्हणटा फावो त्या काळार फावो त्या वेळार ताणें प्रवादी गवंडी उपसयले आनी आपल्या काळजा सारके उपसयले. देखून तांची आकारणी जाल्या उपरांत जेजूच्या बऱ्या गवळ्याच्या वावरांत ते एके भाशेन पोरजेची सेवा करता आनी पोरजे सगळ्या देवाचो मोग पोरजेक उक्तो करता. देखून हो आयचो जबाब सर्वेस्पर आपले पोरजेचो मोग करता आनी आपले पोरजे खातीर आमकां फावो त्या वेळार फावो त्या काळार आमकां गवंडी दिता. तर देवाक आमी दिनवासुया, आर्गां दिवया आनी वाखाणुया. देवाचो मोग गवळ्या वरवीं ओळखून घेवया आनी गवळ्या सवे सदांच ताचो ताडो आयकूंक आनी देवाचे शिकोणे पोरमोणे आनी देवाचे कुशे पोरमोणे पोरजेक चलोवंक आनी चोरूंक तो तांकां एके भाशेन आपल्या आत्म्यान आनी आत्म्याच्या देण्यांनी भरता. देखून आयच्या वाचपान आमी आयकलां जाका हांव बापा कडसून तुमचे सरी फाटयतलो तो शारोती बापा सावन निपजतलो. तो स्वताचो आत्मो सगल्या स्वताची तुमकां वळख दितलो आनी तोच तुमकां म्हजे विशीं साक्षी करतलो. न्हूच देवाचोच आत्मो साक्षी दितलो पूण तुमकांय जेन्ना तुमी ताचे सांगाती आसल्या ताचो अनुभव घेतला तुमी ताका साक्षी दितल्यात आनी साक्षी जातल्यात. तरी आसतना म्हणटा तुमचो बाबाड थालो ना जावं हांवें तुमकां सांगलां तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतले असलो वेळ पावत आयलो. फुडें तुमकां जिवेशी मारतले आनी ते सजमतले आमी देवाची भोक्ती करता म्हूण तेणी बापाक आनी म्हाकाय वळखूंक ना देखून ते अशें करतले. ह्यो वेळ पावतोच हांवें तुमकां अशें सांगलेलें म्हूण उगडास दवरात. आनी ते जेजू आमकां आयच्या दिसा पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान आपल्याच्या बापाचो आत्मो जेजूचो आत्मो दर एका गवळ्या सवे आसा आनी दर एका गवळ्याक तो एके भाशेन उर्बा दिता, नेट दिता आपलो गवंडीक वावर करूंक आनी भाशेन जेजूची बरी खबर परगटूंक. तर आयच्या दिसा खरेंच भाशेन आमी सगळीं ताची जिवणपणाची गोवाय जावंक तो आमकां आपयता आनी अदीक करून गवळ्या वरवीं तो आमकां राखता सांबाळटा देखून देवाक दिनवासुया. तशें जावं जायते फावट म्हणटा वी आर इनडिस्पेन्सिबल न्हय. हांव नाव जाल्यार हांगा दुसरो गवंडी तुमकां धाडटले. तशेंच हे भाशेन देवाचो वावर पवित्र आत्म्याचो वावर जो पवित्र आत्मो हो आतांचो काळ चलयता आनी ह्या भाशेन पवित्र आत्मो जेजूक साक्षी दिता आनी आमकांय जण एकल्याक जेजूची साक्षीदारां जावंक आपयल्यान.
हें आमच्या मनान दवरुया आनी त्या त्या वेळार ते घोडयेक तोच आमकां धिरान बोडान गोठायेन भरतलो. जीव दिवंक पडल्यार पर्यंत आपल्या खातीर मरूंक पडल्यार पर्यंत तयार रावंक तो आमकां आमचो भावार्थ आलोना जावंक गोठाय दिता. तोऱ्याच आत्म्याच्या देण्या पासत देवाक दिनवासुया आनी ह्याच आत्म्या वरवीं जेजूचे साक्षीदारां आमी जावया. उबी रावया आनी आमच्यो थोड्योश्यो गरजो आमचे मागणे आमचे आवडे बापाक उबारुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी मोणयारी याज्ञिकपणाचें व्हडतेपण वळखूंक आनी क्रिस्ती पोरचेक ताची वळख आनी सोजमणी दिवंक तांकां बापाचो आदार मागोया. आमच्या पाद्रीकाराक फावो केल्ल्या पाद्रीपणाच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासतना ताका जेजूचे मिसांव फुडें व्हरोंक कुरपा गोठाय आनी बरी भलायकी दी म्हूण बापा लागीं मागुया. पीक खूब पूण वावराडी थोडे. आमच्या गोरेब्यांनी आवय बापायन आपल्या भुरग्याच्या कालसान पाद्रीपणांत आनी माद्रीपणांक आपोवण्याचें बी किल्लावंक पावल मारूंक तांकां बापाचो आदार दी आनी जाणवाय मागुया. मोगाड बापा, ही आमची खालती मागणी आयच्या दिसा तुजे मुखार दवरलेली आयकून घे. तुवें म्हाका तुज्या मोणयारी याज्ञिकपणांत वांटो दिलाय जाल्यार आमकां सगल्यांक तुज्या रायाळ पाद्रीपणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय. रॉयल प्रिस्टहूड तोरें आमी ओळखून घेवन जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान साक्षी दिवंक आनी जेजूचो आत्मो आमकां सदांच सांगात करता म्हूण ओळखून घेवन भियेनासतना आमचो भावार्थ आलो नासतना तुजी परगोटणारां आमकां कर. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. C6, page 30. मनशाच्या वावरांत गेला तो आमकां आत्मीक दिवंक जातलो.
पातकाचे रोपण बलिदान मेळयता मानता तसले जावं. जेजूच्या काळजाचो भेटोयता काळीज मोच्या बाबा म्हणिलोय मोचे आनी तुमचे बलिदान सौर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या नेते पवित्र विचाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. बापा सगल्या देण्याच्या दातारा तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी मोगता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें तशें सर्गीचो तो उचारा व्हडतो प्रेमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक जाहीर करता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुसा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनांक सुपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक कोरेबेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गेचे सोल दोलपार निरोन तरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 तोलमाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. एस्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. पावळताचो गोड परगोटुया. आमी ओमुना खाता आनी एकाचीतले पियेता. इतले पावटी तूं वैभवाने सोड आमी तुजे मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो मुडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सोर्मेस्पुरा के प्रितमेचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागयोन झुजे बागयोन तोर दुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. बावतिस्मा वरवीं पवित्र आत्मो आमकां दिल्लो आसा. तिरावणेच्या संस्कारा वरवीं पवित्र आत्म्याची भरती आमकां दिल्ली आसा आनी खेरीत भाशेन माखणे वरवीं संस्कारलेले आसा. तर हे सगळी देवाची देणी ओळखून घेवन तोच आत्मो आमचे भितर आसलेलो देवाक बापा म्हूण उलो करता. तर हेच मागणें आतां आमी आत्म्याच्या प्रेरणान बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. आमची काकूट
होच तो जेजू जो आमकां आपल्या प्रवादीक याज्ञीक आनी गवडीकपणांत वांटो दिता. ह्याच ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमी आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या त्या म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळून केली. D21. Tan लागल्या Jezusi eya Sukonas lole soit lepion dadoshi zaya लागल्या Jezusi eya Sukonas lole soit lepion dadoshi zaya Tujeshi etam Jesu Amjeshi durau Jesu Doyeklot amto wiswas amto wiswas Tujeshi etam Jesu Amjeshi durau Jesu Doyeklot amto wiswas amto wiswas Sol lakta jivi Jezusi eya Panuman yogi Somadan korpi Doyeklot tasa Sol lakta jivi Jezusi eya Panuman yogi Somadan korpi Doyeklot tasa प्रार्थुया. भोवमोगाड बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्काचे समोरमणेन तुज्या सासणेक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर आमकां पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जिवणपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवन कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं खेरीत दिनवास तुमकां म्हजे खातीर मागलें देखून आनी म्हज्या याज्ञीकपणाच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासलो देखून. मीस जाल्यार प्राण इलोसो केकीचो तोंडान घालचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो.
वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. F6, page 88. देवाक दिवस, देवाक जेजू सोगी आमकां विजो. देवाक दिवस, देवाक जेजू सोगी आमकां विजो. जेजूचो Jezus,